आयचे क्लासेस शुरू करता सक्तांक हांव व्हड नमस्कार सांगता हांगा मेळ्ळ्या सर्वांकय मुगेलो व्हड नमस्कार. तशीची आजी एगेन एक सौभाग्य म्हणल्यार तुमकां मीट जमच्याक देखून सक्तांकय सर्वांकय मुगेलो व्हड नमस्कार. आयच्यान करून स्लो कुसग सांगिला सक्तांकय एक लागून थँक्स. Okay, I will start my session today. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगदामताय नगरगरम तारणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशया संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णव. श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मतीतोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं. श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्र फलं लभेत्. ममो सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता. वस्त्रालङ्करणै पुष्प धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च सस्त्रिय सत्पतिर्यथा. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः. हरे कृष्ण. ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हरे कृष्णा. जी सेशन वच मुर्तमा गेला लास्ट क्लासाक आमी भारत वर्षापासून उरलेलेनी भारत वर्षापासून कोणाकय उडगास की कोणाकय जायला एक म्यूट करून एक 2 सेंटेन्स सांगुयात भारत वर्षापासून अनम्यूट करून सांगाया. उडगास की इत्या भारत वर्षाक आमी इम्पॉर्टन्स दिताय. उडगास सवे हरे कृष्णा. इथे मला सांगत आहे कोणी सांगत आहे की एक सेंटेन्स. प्रणाम. हरे कृष्ण. यस मत भारत वर्षांतू जन्म घेवका म्हणून देव तिथाय आश करताची आणि हे भारत वर्षा भितरी जन्म घेतले आमगेले भाग्य व्हड आसा. हरे कृष्ण. थँक यू माताजी. हरे कृष्णा. आणि कोणाकय सांगू उडगास येत की ते म्हळ्यार आमच्या टाइम काना देवी देवता आसा हेवेन्स सारी तांणी उतुलकी एन्जॉय करताय संतोषान तांणी दीस काडताय बट दे कॅनॉट रिमेंबर
तांकां उदका जमना, देवा पासून तांकां उदका जमना, नारायणा पासून उदका जमना तांकां. तांणी व्हड व्हड करून एन्जॉय करताय हांगा. तांणी व्हड ऑस्ट्रिटी सगळं करताय. ऑस्ट्रिटी करताय म्हळ्यार तांकां तितलें फल मेळना. ते देखून देवा आले दया ना जाल्यार देवा आले एक मर्सी संतोष सगळं मेळका जाल्यार भारत वर्षारीची जन्म घेवपाक. ते देखून तांणी सांगताय ती म्हळ्यार एक मोमेंट जाल्यार एक घडीगा नाल्यार एक निमिष जाल्यार भारतारी आसल्यार तेंची म्हळ्यार एका कल्प ब्रह्मलोकारी जन्म घेवचे पयशी एक मोमेंट भारत वर्षारी कळ्ळाय पुरो. तांकां केदनाय देवा उडगास येता. आमी इते चुकी केल्या जाल्यार इते चांग केल्यार आमकां वैकुंठा वच्चे एक गत येता थंगा. थंगा वाट दाखयता देव आमकां वैकुंठा वच्चे. तवळी थंगा देखून मागीर सगळं डिवोटीस सगळं त्यांची ते देखून सांगताय. मागीर सांगताय ते म्हळ्यार आतां देवा पासून थंगा उडगास ना, नाजाल्यार तांणी एन्जॉय करतायत, नाजाल्यार खत्तेंकी देवाल काणी सांगनाय, नाजाल्यार देवाल पासून उत्सव करनाय, नाजाल्यार तशी ते फेस्टिवल कांय ना जाल्यार थंगा ब्रह्मलोकाक जन्म मेळ्ळ्यार थंगा फल ना म्हूण सांगताय. फुडे एक कॅन्टो म्हणना आमी सांगिल म्हूण दिसता. आमी खत्तेंकी देवा पासून किर्ती फेम नाजाल्यार ताजी स्टोरी नाजाल्यार ताजे पासून खत्तेंकी आमी विभावन करना, नाजाल्यार ताजे पासून आमी उडगास करनाय. तें स्थळ म्हूण सांगिल्लें कायल्याल तीर्थस्थळ म्हूण सांगताय. कायलो खतें बेसता काचरांत न्हय तावळ तशी. आमी उतलें उलयताय जाल्यार आमी देवा पासून उलयनाय जाल्यार तें स्थळ म्हूण सांगिल्यार स्थान म्हूण सांगिल्लें कायल्याक तीर्थस्थान म्हूण सांगताय. तर तशीची हांगा खत्तेंकी आमी देवा पासून उडगास करनाय. हांगा आमकां जन्म मेळ्ळो ओड कैरी ना म्हूण सांगताय हांगा. तळी देवान तें सगळं दिकून देव ओग्गी प्रीती मेळटा ताका आनी तूं भारत वर्षारी न्हू मागीर देवाल सगळं एक हें सगळं इथे म्हूण सांगा तागे लीला सगळी काडलेली आमगेले भारत वर्षारी. ते देखून ही भारत भूमी म्हळ्यार आमगेल्योच भूमी म्हळ्यार व्हड 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 कैरी. ते देखून आमकां हें मेळ्ळो लायक जन्म देवी देवता आसा सरी मेळ्ळो तिले लायक जन्म आमकां हांगा मेळ्ळा. हांगा मेळ्ळा मात्र न्ही आमी आतां हें भागवत बूक हातांक काडून केदनाय आमी रेफर करताय, वाचिताय, गायन करताय, कीर्तन करताय, श्रवण कीर्तन सगळं करताय. ताज्या व्हडलें भाग्य वेगळं काय ना. देखून मेळ्ळेले टायम सगळं देवान कैरी भागवतम वाचूका मागीर हरनाम कीर्तन वाचूका तें एक व्हड आमकां मेळ्ळलें सौभाग्य. ओके तवळी आयचे कार्यक्रमार राबुया. आयच्या कार्यक्रमांत आयचे chapters chapter 20 and 21 आमगेले studying the structure of universe एक म्हणटा आमी ताजे पासून उलोवंक सगळें जाल्लें जाल्यार आयचे चॅप्टर आमकां स्टार्ट करुया. आमी आद्यम जम्बू द्वीपा पासून एक्सप्लेन करून जाल्लें. जम्बू द्वीपा भायर व्हडलें सॉल्ट लॅक हें समुद्र तुमकां हें पिक्चरां दिकवेत सट्टांकी. पै माताजी. ओके थँक्यू. तळी हे मध्यचे हांगा दिकवेता तुमकां माउंट मेरू. माउंट मेरू दिकवेता मागीर ताजे भायर ब्लू जावन दिकवेता तुमकां सॉल्ट वॉटर. हांगा बरोवन दवरलें आसा जम्बू द्वीपा म्हूण बरयल्या. हांगा जम्बू द्वीपा भायर मिठा समुद्र. ओके हांगा बरोवन आसा मिठा समुद्र. ताजे भायर आतां न्ही आमी उलोवंक वताय प्लाक्ष द्वीपा
सालमाली द्वीपा, कुशद्वीपा, क्रौंच द्वीपा, शकद्वीपा, पुष्कर द्वीपा. हे सगळं असं ते सात सात रिंग्स नाल सात द्वीप असं. एक जम्बूद्वीपाक मी सांगिने नवखंड केले तंतून एक खंड भारतवर्ष म्हणून सांगून जाल्ले सगळं जाणं. आणि आता बाकी असलेले स रिंग्स नाल्या स द्वीप आम्ही सांगत आहे. मागीर ताजे भायर पुष्कर द्वीपा भायर स्वीट ड्रिंकिंग ओशन तें जावन ताजे भायर एक गोल्डन लँड आसा येल्लो. मागीर ताजे भायर लोका लोका व्हड माउंटेन आसा तेवी ताजे भायर अलोका वर्ष आसा. ताजेच्या भायर ओपन स्पेस तशें नायन हें सांगिल्लें म्हणटा पुण्यात्मा सगळं हेंच्या आशिल्लें वाट. हांव इतली म्हण चोवया हेचे जम्बूद्वीपा पासून कळ्ळें तुमकां सगळें. आता हांगा दिकू येता तुमकां कशी हें घटना आसा म्हूण दिकू येता थंय. तें अर्ली तें दाखयलें पिक्चर क्लियर न्ही. आतां हांगा सामकी चोवया तुमकां. हांगा सॉल्ट वॉटर आसा तेंच्यान प्लाक्षा द्वीप आसा. मागीर शुगर केन ओशन आसा. मागीर दुसरी सालमाली द्वीप आसा. ताजे भायर सांगू हांव अतिशय जातलो सुरा ओशन खंय लिक्कर ओशन हांगाची आळ जाल्यार थंगा वचून घर करता न्ही न्हू. एस्पेशली केरळांतू तेन्नातिलें लायक जंक्शन ना तावळी सगळं ओशन आसा म्हूण सांगिला री. आळ थंगा वचून स्थान धरता न्ही पयले. ओके तावळी हांव हे हाजे एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ते दिता. जम्बूद्वीप ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. हांगा अग्निद्रा नवचरडू आसाय. हांगा 9 डेटीज आसा. मागीर जम्बू ट्री आसा ताजे हें दिकून तें तशी उलयताय जम्बू द्वीप. हांगा जम्बू ट्री दिकून जम्बू द्वीप आयलें. दुसरे गेलें तें सॉरी. मागीर प्लाक्षा द्वीप हांगा ओशन म्हळ्यार शुगर केन. मागीर ताजे विड्थ चोयाय 0.2 म्हळ्यार ऑलमोस्ट हाजे डबल जम्बूद्वीपाचे डबल ताजे सायज. आनी ताजे ओशन तुतलें आसा तें 0.2 + 0.2 म्हूण घाल्या 0.2 मिलियन योजना ताजे ब्रेड्थ आनीक ताजे 0.2 ताजे ओशन सायज 0.2 मिलियन म्हळ्यार तुतलेंची 20 लाख मिलियन योजना ताजे ब्रेड्थ ते हाजे एक केरिंगाचे ब्रेड्थ. मागीर हांगा कोण आसा म्हळ्यार प्रियव्रतालो पूत इद्माजीवा आनीक तागेले 7 चेडू. ताणी तिकेन म्हळ्यार हे आमी हांगा 9 वर्सां केलें जम्बूद्वीपाक. हांगा इद्माजीवाक 7 चेडू. ते 7 चेडूंक डिवायड करून दिल्या तागेले ते द्वीप प्लाक्षा द्वीप. आनी थांगाची डेटी म्हूण सांगल्यार सन सूर्य थांगा इतिहास तशी नांव येयलें म्हळ्यार प्लाक्षा ट्री प्लाक्षा रूख त्या रुखा बगेक थांगा तें नांव आयल्या. मागीर येयलें सालमाली द्वीप. ताजे विड्थ म्हूण सांगल्यार हाजे डबल आतां 4 म्हूण सांगल्यार 2 + 2 4 थांगा 2 हाचे डबल. तळी सालमाली द्वीपाचे
ये विड्थ म्हणून सांगिल्यारी तुतलेंची 0.4 मिलियन योजना 40 lakhs million योजना तुतले 40 lakhs million योजना ओशन आहे असं लिकर ओशन तळी ये रेडियस तर दिले ते 1.35 म्हळ्यार ताजे रेडियस फ्रॉम मेरू मागिरी आउटर रेडियस तर दिल्या मागिरी थांगा येच्या बाहू म्हणता गेल्या प्रियवृत्तालचर पूतू ताका 7 चरडुवां ते 7 चरडुवांक ताणें तें डिवायड करून दिलें मागिरी थांगाचे देव प्रिसायडिंग डेटी म्हळ्यार चंद्रेम हांगा दिल्या थांगा सालमाली रूक म्हूण सांगून आसा मागीर आयन्या कुशद्वीपा म्हूण सांगल्यार थांगा नांवां तुका नोवची आमकां इशीची कुशग्रास हांगा लॉट ऑफ कुशग्रास कुशग्रासां तूं अशी बंचस हांगा उज्जना जाल्यार ये कुशग्रास देखून ताका ते फायर ब्रायटनेस येता खंय म्हूण सांगत हांगा देवूच अग्निदेव मागिरी थांगाच्यो यो कोण ते म्हूण सांगिल्ले हिरण्य रेता ताजे ऑनर ते द्वीपाच्यो ताणी 7 चरडुवांक डिवायड करून दिल्या ताजे विड्थ म्हूण सांगिल्यार 0.8 4 जस्ट डबल तळी आमकां हे सांगत तितून हे मेजरमेंट सगळं हे उतले आसावे म्हूण सांगिल्यार सच्ची बात है तुले आसा ओनली थिंग आमकां ते परसीव करूं जायना आमकां ते एक्सेप्ट करूं जायना म्हळ्यार आमगेन मन तुतलें सांत नाजाल्यार आमगेन ब्रेन तुतलेंची एक्सपेंडेड न्ही नाजाल्यार हे देवाले उतलें ब्रॉड जावन आशिल्लें ओशन नाजाल्यार उतलें ब्रॉड जावन आशिल्लें द्वीप आयलँड्स सगळें म्हूण सांगिल्यार आमकां इमॅजिनेबल आमकां ते इनकन्सिवेबल म्हूण सांग देवाली एनर्जी तुतली होड म्हूण सांगिल्यार आमकां इमॅजिन करूं जायना मागीर क्रौंच द्वीप हांगा क्रौंच द्वीपार मिल्क ओशन आसा पालाळी मिल्क ओशनांतू यो पडला आसा तळी मिल्क ओशनाचे सायज 1.6 मिलियन योजना आनीक ते मिल्क द्वीपाची वय 1.6 मिलियन योजना तुतलेंची 1,60,000 मिलियन योजना तुतलेंची होड देवान क्रिएशन हांगा घृतप्रस्था म्हूण सांगून तागेल पूतू प्रियव्रताल पूतू ताणें ताका 7 चरडुवांक हें डिवायड करून दिल्या हांगा वरुण आसा वरुण देव आसा लॉर्ड वरुणा आनी हांगा रुका पर्यंत हांगा हे आसा क्रौंचा मोलो व्हडलो माउंटेन क्रौंचा म्हूण सांगून माउंटेन आसा मागीर शकद्वीपा 6th comes emulsified yogurt आचे ओशन आमकां इमॅजिन करूं जाता yogurt आसा ओशन ते yogurt ओशन ताजे 1.6 डबल ताजे सायज विड्थ सायज म्हूण सांगल्यार ताजे डबल द सायज 3.2 तशी ताजे ओशन सायज 3.2 मागीर हांगा मेधातिथी तागेल चरडुवां तागेल मेधातिथीन ताका 7 चरडुवांक दिल्ले हांगा वायुदेवता बेसला मागीर हांगा शका ट्री म्हूण सांगून रूख हांगा मागीर आसा पुष्करा द्वीप ताज्याके एकटो होड पुष्करा द्वीप स्वीट ड्रिंकिंग ओशन हांगा स्वीट ड्रिंकिंग ओशन आसा ताजे मेजरमेंट 6.4 हाजे सगळं डबल ताजे ते ताज्याके होड 6.4 मिलियन योजना तशीच तुतले होड ओशन ताका लागून आसा मागीर ताका थांगा कोण आसा म्हळ्यार विधिहोत्रा तागेल पूतू प्रियव्रतालो विधिहोत्रा पूतू ताका दोगजान चरडूंक आसताय 3 दोगजान चरडुवांक ते डिवायड करून दिल्या मागीर थांगा बेसला
साक्षात ब्रह्म. ब्रह्म मस्त कडे सकवे ते मेरू उंचारी ब्रह्मपुरी असा अंगाय ब्रह्म असा तवळी तशी ते आमकां इत्या तशी असं म्हणल्यार तांकां दिसला कडतानी दॅट इज देयर इच्छा तवळी खंय सगळं असता न्ही एको आळू आता आमगे साक्षात लॉर्ड कृष्णा हेची भूमंडलान मस्त कडे प्रिसाइडिंग डेटी जावन आसा जम्बूद्वीपारी तागेन एक्सपेन्शन आसा इलावृतारी संकर्षण जावन आसा बाकी सक्ताचेरी आमगेले मालसे अवतार कूर्मा अवतार सगळ्याके आसा तशीच देवाली सृष्टी तेंका कोण कोण आसा ते तांगेली इच्छा तांगा लॅक्स फ्लावर्स लॉटस फ्लावर आसा ते लॉटस फ्लावरांत ब्रह्मस्थान जानु ब्रह्म बेसता म्हूण सांगत आहे मागीर आसा मानसोत्तरा ताजे हे विड्थ म्हणून सांगिल्ले 0.1 मिलियन योजना तावळी मानसोत्तरा माउंटेन अख सक्टाके कावर्जन या पुष्करा द्वीपा भायर जावन मानसोत्तरा आसा मानसोत्तरा उंचारी फ्लॅट जावन आसा तळी ते तांगाचे ब्रीज तांगाचे वार्यान ताजे रूफ ते उंचावेन टॉप फ्लॅट कोण दवरला तो आमगेले मानसोत्तरा उंचावेल्यान आमगेले एत मात्र देवा सूर्य देवाले तेरू आता मानसोत्तरा अजय माउंटेन उंचावेल्यांत ते सगळं हांव सांगत मागीर आता नेक्स्ट येता शिबा करूंक ते अर्ली सांगीन हांवें तुमकां ते चेड्डू इदमा जीवन चेड्डू सगळं तुमकां हाजेर वाचूयात हांव तें नांव जाय म्हूण ना हांव जस्ट तुमकां इन्फॉर्म करूं का हें नांव अशी घाल्ल्यांत लक्षद्वीपाचे 7 चेड्डू हें इदमा जीवन 7 चेड्डू नांव दिल्लें आसा शिवा यवसा सुभद्रा शांता क्षेमा अमृता अभया तशी सालमाली द्वीपाचे ओनर यज्ञ बाहुले 7 चेड्डू दिल्ले आसा मागीर कुशद्वीपाचे हिरण्य रेताने 7 चेड्डू दिल्ले आसा मागीर क्रौंच द्वीपा घृतपृष्ठाने 7 चेड्डू नांव दिल्ले आसा अमा मधुरुहा मेघपृष्ठा सुधामा ब्राजिष्ठा इट्स नॉट इम्पॉर्टंट जस्ट तुमकां हें दाखोवच्याक जाल्यार वाचून चोवयात नाल्यार तुमकां स्क्रीन प्रिंट काडयात ताजेर तुकून पुष्कर द्वीपाचे विधी होत्रा तागेन पुतान 2 जण चेड्डू रमणका आनीक धाटकी म्हूण सांगून मागीर हाजेर आयलें ते म्हळ्यार मेरू सॉरी ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರಸಿಲಾಚೆ विवरण हांगा ते लक्षद्वीपारी ते कुठं उत्तर माउंटेन आसा म्हूण सांगून 7 माउंटेन लक्षद्वीपारी 7 माउंटेन आसा मागीर सालमाली द्वीपारी तशीच 7 माउंटेन्स आसा कुशा द्वीपारी 7 माउंटेन्स आसा चक्रा चतुशृंगा कपिला चित्रकूटा देवनिका ऊर्ध्वरोमा द्राविणा क्रौंच द्वीपारी तशी आसा शुक्ला वर्धमाना भोजना उपबर्हिना नंदा नंदना सर्वतोभद्रा हे नांव सगळं तुमी ते ऐकिल्लें आसा പക്ഷേ गार्डन म्हूण मात्र जम्बूद्वीपाचे गार्डन नांव नंदना आनीक सर्वतोभद्रा म्हळ्यार सगळं हांगाचे गार्डन उद्याना नांव
हांगा पर्वतांना म्हणय म्हूण मात्र आणिक तू सांगत आहे ती मला अर्ली सांगील आम्ही वायुदेव मागीर डेटीस सगळं सांगील हांगा जंबूद्वीपा डेटी नव ते आमगेन कवर करून जालें प्लाक्षद्वीपारी सन लॉर्ड सूर्याक आमी थांगाचे इनहॅबिटन्स मागीर म्हळ्यार थांगा रबुची कोण म्हूण सांगिल्यार तांणी प्रार्थना करताय ताका हो कृष्ण हे सूर्य आमका शेल्टर दी आमका तू हे दी आमका तुवें शरणागती शरण दी तू लॉर्ड विष्णूलो रिफ्लेक्शन नाजाल्यार तू प्रतिबिंबत लॉर्ड विष्णूलो प्रतिबिंबत तू सगळ्याकय एक्सपॅन्ड जावन आमका हीट उजवाड सगळं दिता मागीर विष्णू इज द वर्शिपेबल लॉर्ड तुगे हांगा विष्णू द वर्शिपेबल लॉर्ड मागीर ही इज द वेदास वेद म्हळ्यार तोच ही इज रिलीजियन तोच तो धर्मो मागीर सगळं ताजे हे सगळं जावन तांणी प्लाक्षद्वीपाची थांगा राबुची देवतास सगळे नाजाल्यार तागेने ಈ ನಾವು ಸಾತೆಚರ್ದು ಬಾಕಿ ಥಂಗಾರ ಬುಚ್ಚಿ ಸಗ್ಗ ಕೊರ್ನು ದೇವಾಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಕ ಪಾಯಂ ಪಡ್ತಾಯಿ मागीर सालमाली द्वीपारी पायम पडचे सोमा म्हळ्यार मून तोवे तशीत तागेले मून गॉड तो केदनाय मासा दोन वळे तागेने तोंड अशी दाखयता फुल मून जावन दाखयता एका हें जावन दाखयता मागीर तो हे रातीचे हे आमगेले सगळं सस्य अख्ख सगळं टाकय मागीर होल वर्ल्डाक ग्रीनरी दिता मूणाले एनर्जीत ताका चंद्रेमाले एनर्जीत नाल्यार ताजे ऊर्जा ताजे हीट ताजे ते तांतून नेमचे रेयसान तुका नेमचे ताका पोषक म्हूण सांगता न्ही झाडां सगळं नाल्यार हे प्लांट्स सगळं ताका फुड्ड कोरपा जाल्यार नाजाल्यार ताका खाण कोरपा जाल्यार चंद्रमाले रेशमी जावंका मागीर हें सांगला म्हणटा अग्नी नेक्स्ट कुशद्वीपांदू अग्नी येता ते फायर गॉड यू आर द पार्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड अग्निदेवा लगी तशीच सांगताय यू आर द पार्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड यू कॅरी हिम ऑल द ऑफरिंग सॅक्रिफायसेस यू कॅरी टू हिम मागीर आमी सगळं यत्न घालताय अग्निदेवा दिताय बट अल्टिमेटली हेंका तें वता आमगेले साक्षात भगवंता मेळता ते देखून सगळं यत्न घालचें पूर्णाहुती दिवचें नाजाल्यार सगळं उज्यांतू आमी यागांतू इतली घालताय जाल्यार तें अल्टिमेटली देवाकच पमता भगवंताक पमता म्हूण सांगताय मागीर येता क्रौंच द्वीप वरुण देव इति दिता हो वाटर यू हॅव ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड सक्टांगे कोण दिता आनी हे सगळं देवी देवताक एनर्जी सगळं दिता लॉर्ड श्री कृष्णा तांणी तेंच सांगताय हो कृष्णा तुका हे हो वरुणा नाजाल्यार उदका लेगीत सांगताय तुका एनर्जी दिता सुप्रीम लॉर्ड नाजाल्यार भगवंत परमात्मा तू ते देखून आमकां ते उदकांतल्यान आमकां प्युरिफाय आमकां शुद्धी करी आमी शुद्धी जमच्यान नाचताय नाजाल्यार आमी बुड्डताय समुद्रान बुड्डताय गंगे बुड्डताय सगळ्याके ते उदकाक एक श्लोक आसा रसोहमप्सु कौंतेय ताजे टेस्ट ताका एनर्जी मेळचे सगळं देवालय चित मागीर शकद्वीप
हांगा असा अंतर्यामी जन वायू ते अंतर्यामी का कंट्रोल करता कोण तो वे प्राणवायू का कंट्रोल करता परमात्मूच तेदकुनु तू आमका सकता के आमका एनर्जी आमका डेंजर नाजाल्यार आमका कसलेय आमका एका बल्लाव ये तदकुनु आमका तू वांचू का आमका प्राण दिवं का तुवें म्हण सांगून ताजे लगी प्रार्थना करताय मागीर पुष्कर द्वीपाचेरी ब्रह्माले पांय पडू किती तू तर सक्ताचे वेदिक नॉलेज म्हळ्याने तुजेर तुकून आयल्या ताका तुका दिल्ले कोण ते सुप्रीम लॉर्ड थांगाई देवान तर दिली आणि सगळे हांका सगळं कळता कोणाक सुप्रीम म्हणू हे सगळं टांके कळता सूर्य चंद्र अग्नि वरुण वायू ब्रह्मा सगळे सांगत आई ते अंतू ते रब्बुचे सगळं इनहॅबिटन्स म्हणून नाचले थांग रब्बुचे द्वीपांतुली वासिगळ नाले द्वीप थांगची जन तांनी सगळे सांगत आई हो तुका सगळे सुप्रीम लॉर्ड जावन आसलेलो साक्षात नारायण नाग साक्षात भगवंत तुका सगळं हें दिता तेदून तू आमकां राखू का म्हूण सांगता मागीर हांव सांगिला मानसोत्तरा माउंटेन सांगिला हांगा मानसोत्तरा माउंटेन उंचारी सॉरी क्वेश्चन ओके जेरी मानसोत्तर माउंटेन असं ते उये तुमका दिक्कू येता आसतलें सोपूर जान आसलेलो माउंटेन मानसोत्तर माउंटेन ताजेरी चारी मूल्याक चारी देव आसाय ते देव म्हूण सांगल्यार केळकार आसा इंद्राले देवधानी आसा इंद्र अंगाय आसा तांचे मेर उंचारी आसा इंद्रू अंगाय ताका हेरिटेज आसा तळी देवधानी म्हूण सांगता न्ही इंद्राक इंद्राले स्थान एबॉर्ड म्हूण सांगता न्ही मागीर हांगा सेकंड येता येता तेकार येता यमराजाले स्थान म्हूण सांगले संयमणी म्हूण सांगता न्ही मागीर पंजुरार येता वरुण तागेन स्थान पंजुरार येता तागेन स्थाना नांव निमलोचनी तागे ग्रह नांव निमलोचनी मागीर येता चंद्रेमत विभावरी बडकारी उंचार येता हांगा 4 म्हूण दिक्कू येता तुमका 4 ते तागेले स्थान निमलोचनी तागेन स्थान येता ते आगेले मूण चंद्रमाले तळी अजेर आमगेलो सूर्य हांगा तुमका सूर्य दिक्कू येता सूर्य केदनाय अशी वाट्टन घेता अशी रोटेट जातलो आमी चयल्यार सूर्या कडेन रबता आमगेल भूमी तो घुमता म्हूण सांगता न्ही एक्चुअली भागता सांगता ते म्हळ्यार ही इज रोटेटिंग तावळ आमी भागता आमी मनाक कोर न्हू नाजाल्यार आमी सांगिल्यार आमकां हे सायंटिस्टा लागीं कांय सांगू वाटना म्हळ्यार तांगेन मनाक कांय हें सोडना तावळी what is Bhagavatam? It is true, 100% true. म्हळ्यार
व्यासानं बरयलें व्यासाला तुकून शुकदेवा हाक मेळ्ळें मागीर हें सांगलें म्हणटा सगळं भक्ते सांगताय तळी आमकां तेंची हेका श्रीमद भागवता प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही म्हणून वाचिताय आमी महात्म्य तळी ते कृष्णालेची बूक तळी ते आमकां केदनाय जाल्यार ते रॉंग जमना तळी सूर्य ते अजेरी केदनाय घुमता ते कशी घुमता म्हळ्यार आमकां लागींचे आमकां मनाक कोरयात ते बगे तागेन ट्रॅक तें मानसोतरा माउंटेन तळी ताजे हायट आनी वेट म्हळ्यार 10,000 योजना 10,000 योजना हायट ते मानसोतरा माउंटेन तितले असं विडत हें सोपूर म्हण दिसत जाल्यार ते 10,000 किलो योजना तितले ओडत ते तागेले ट्रॅक म्हण सांगुचें मागीर तागेले माउंटेन मेरू इरता ताजे हें दवरल्या चॅरियट ताका हांगा तुकून माउंटेन मेरूर तुकून ताका एक ट्रॅक एक्सेल म्हण सांगता न्ही ना ते एक्सेल म्हण सांगता न्ही ताजेर तुकून ध्रुवा ध्रुवा लोकांक तूं वेगळा एक्सेल वता ते अशी त्या एक्सेलार तो अशी राउंड घेता तशें ते हांव पिक्चर दाखयन तुमकां ऑलरेडी दाखयन येता म्हण दिसता एक मिनट अशें हें तुमकां दिकू येता न्ही हें भूमंडल ह्यो मेरू ते मेरू लागीं जावन ते मेरू लागीं जावन तागेले एक्सिलार बता एक्सिस हें एक्सिल म्हणून सांगता न्ही ते सूर्य ते पोंदाक मानसोतरा माउंटेन ते मानसोतरा माउंटेन तुकून तो अशी घुंवून वचतलो ते कशी घुमता म्हळ्यार फुडे आमी तेल काडूंक पाड्यांक बांदूंक घालताय न्हय आनीक ते आंतू अशी तुमी हें दिकिलें आसुवें फुडे दिकिलें आसूं का सेपटांनी दिकिलें आसतना कशी तेल करताय म्हण नारळां तुकून ते खुर्डी म्हण सांगताय खुर्डीन तुकून धाड्डावन ते गाय पाड्डो अशी ताजे वाटेन अशी घातलो तळी हांगा तेल ते ते घुमचे ती रीती हल्ला दिल्लें ते एक्सलाचे एक्सिल दिकले एक्सिलाचे लेंथ ते बरयल्या 15.75 माइल योजना केद्दे एक्सिल म्हणजे ताजे ते हाचे मेरू ये अजू उंचारी उंचा जे उंचा ये मानसोतरा माउंटेन उंच जावन ते सूर्य चॅरियट तागे गाडो ताजे गाडो घुमता ते मनाक केल्यान बगे मनाक करून सांगीन हांव तुमकां तें जावन येता हांगा लोक माउंटेन म्हूण सांगून भायर दिकू येता ते तांतू भितरी दुसरे हांव सांगता हें एक लागीन तुमकां फुडें पिक्चरा दाखयता तुमकां ओके हेचे हांगा मानसोतरा हें जाल्लें तें जावन हें प्युअर ड्रिंकींग वॉटर तें जावन हांगा एक गोल्डन लँड आसा गोल्डन लँड म्हूण सांगिल्यार ती हांगा फुल्ल गोल्डन सरी आसूची भूमी हांगा तें पळ्यार कांय दिकू येना ते देखून हांगा कोणा वच्चा वचूं ना हांगा इतें जाल्यार हांगा वचून पडलें जाल्यार तावळी तें डिसपियर जाता आमी सांगताय न्हय तें बर्मुडा ट्रायंगल्स म्हूण सांगताय हांगा अमेरिकेंत एकाड हांगा खंय फ्लायट बोटी ना खंयचे गेल्यार हांगा डिसपियर जाता खंय तशीच हांगा गोल्डन लँड म्हूण सांगता न्ही हांगा इतें पळ्यार आमकां दिकू येना हांगा कोणय गेल्यार डिसपियर इमिडिएटली डिसपियर ते एक भूमी तावळ ताजे भायर हें तुका दिकू येता लोक माउंटेन लोक आसत हांगा मागीर ताजे भायर दिकू येता तुमकां
अलोका अलोका वर्षा. अलोका वर्षा. हांव उतलें सांगूचें तुमकां मनांच्या तकी म्हाका कळना हांव अशी सांगून वता तर कोण एक सांगू का मनांच्या तकी ना म्हूण नाचला हांव सांगत एक लगेच हांगा लोका लोका माउंटेन. लोका लोका माउंटेनाचे विथ ब्रेडचे 82.2 मिलियन योजना तुतले ब्रॉड हॉड म्हळ्यार हॉड आमकां कांय इमॅजिन करूं जमना हे देवान क्रिएशन अशी सगळं सवय म्हूण सरी आमकां इमॅजिन करूं जमना. ओके हांगा सगळे जन आसा लोका लोक माउंटेनार सगळं जन आसत हांगा ते हायट वेट सगळं दिलें आसा म्हणजे हायट म्हूण सांगल्यार भूर भुवर आनी का स्वरलोक तुतले हायटर वतलो ते भूर भुवर आनी स्वरलोक तुतले हायटर वता तो आनी का अट्टे दिकान इन ऑल 8 डायरेक्शन हांगा देवालयद येनी तिजत म्हळ्यार तिन्नी वर्ल्डारी डोळ आसा तो मागीर हांगा सनराइज सगळं फुल टाइम सनराइज सगळं देवालय ये इतुं ग्लान्स नाजाल्यार ये शायनिंग सगळं हांगा मेळटा. ताजे ते एक बाउंड्रीच्या न्हू ताजे पेळतांतू हे लोका लोका माउंटेना पेळतांतू तुमकां सनराइज मेळना म्हळ्यार तुतले हायटान तो आसा ताजे हांगा अलोका वर्षा म्हूण तुमकां दिखता ते फुल्ल काळूक काळूक म्हळ्यार पिच बीच पिच डार्क म्हूण सांग हांगा मनशांक गेल्यार कांय दिखूं ये माउंटेनार मात्र हांगा भितर सूर्याक तागे सूर्य रश्मी पडटा ताचे पेळतांतू सूर्य रश्मी ना ते लोका लोकाचे 1/4 आसता तो हांगा डिस्टन्स मेरुले तुकून हांगा मेरुले तुकून हे लोका लोकाले भितर 1/4 ऑफ द यूनिवर्स 125 मिलियन योजना डिस्टन्स हांव जस्ट सांगता मागीर ताजून उंच म्हूण सांगल्यार 4 डायरेक्शनारी 4 गजपतीस. ओके व्हडली व्हडली हेस्त्यो देव कशी ते भूमंडल बॅलन्स करता म्हूण बॅलन्स करचें हे लोका लोक माउंटेन हे आलोक वर्ष कळकांतले लोका लोक माउंटेन ते पोल स्टार खंयच्या लेवलार आसचे तळी ताजूंचर हे लोका लोक माउंटेन उंचारी 4 दिकारी 4 हेस्त्यो आसा तांगे नांव ऋषभा पुष्कर सॉरी पुष्कर चूडा वामना अनेका वामना आणि अपराजिता पुष्कर चूडा ಸಾರಿ ಹಾತುಲ ಗುಬಿತೆರೆ ಅಲ್ತ ಬತಾನ್ ಧಂಪುತೆ ಲೌಕಾ ಲೌಕಾ ಮೌಂಟೇನ್ ವಿತ್ 4 ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ये भूमंडला फुल्ल पूरा बैलेंस करूक ताजून चारी हेवी हेस्त्यो हे आमगेले हांगाची गांवची हेस्त्यो कांय न्ही ती ते हेस्तेचे सायज आसा हॉड जावन ओके हे आता भूमंडल सगळ्यांचे आम्ही आता भितर मनाक केल्यान भूमंडल ये फ्री स्पेस सांगा ಒಂದಾಗ ಗರ್ಭೋದಕ ಓಷನ್ ಅಲೋಕ ವರ್ಷ ಲೋಕ माउंटेन हे आता 7 द्वीप सगळं जाल्ले पोल स्टार हांगासर हे युनिवर्सल शेल
ते युनिवर्सल शेल सांगूचे आकाची 7 कवरिंग आसा. 7 कवरिंग कळतना पंचभूत आणि का महातत्व आणि का मिथ्याहंगार ये 5+2 7 कवरिंग जावता ये मंडल अज कवरिंग आसा शेल म्हणून सांगते. मागीर अज पोंदाक एका हेचे रिजन ऑफ डार्कनेस तेंदा सांगिल्लें अंधा तमस म्हणून सांगून. मागीर उयंगा ये रिजन आसा ये रिजन ये रिजनाक देवानी तिगेला म्हळ्यार ते भूमंडल खाला वचून तिलबगेक तांकां घनोदक म्हळ्यार सॉलिडिफाय वाटर म्हणून सांगता न्ही दाट दाट उदकाची सಣ್ಣ हेवी वाटर तळी हे भूमंडल पोंदा वचून तिलबगे तशी केल्या देवाल सृष्टी उतर मात्र आसा म्हणून मी मनाक कोरता. ते देवाक आमी कसं एका मोल दिनाय न्हय आमगे गांवांत कसं एका मोल दिवन तिने रबयते सले कसं कृष्ण कथा तुम्ही सांगताय म्हणून मनशाक देवान बुद्धी दिवंक मना करूक आम्ही जावन मना करचे देवाल मर्सी आमकां जावंक. आता आम्ही भारत वर्षार जन्म दिलो मात्र न्ही देव आमकां राखता. देवाक भारत वर्षार रबिलेल्या आळांकी व्हड कारुण्य आम्ही भारत वर्षार जन्म घेवंक आजला आम्ही तुतले पुण्य केले आसा उतले पायस ऍक्टिव्हिटीज केले आसा ते देखून आम्ही हे भारत जन्म घेता. तावळी मेळ्ळा चान्स वी शुड नॉट वेस्ट. तावळी ऐकुची आळा नाजले मेळचे आळांक हे सांगू का स्प्रेड कोरका एक्कोला आळ जाल्यार एक्कोला आळ नाजाल्यार हांवें भोवना जन्मना म्हणते न्हय मस्त जाण येते न्ही तंतू ज्ञान मेळची तंतू देवा मनाक करची एकूलूच आसतलो. जाल्यार मस्त जन्म घेवन एट लास्ट ही विल कम टू नो हू इज कृष्णा. थोडे आम्ही गेल्या जन्माक हे सगळं कोर न्हू आत्ता एक चान्स येने हे जन्मांत कंटिन्यू करू वसीन चान्स देवान कोण की एका असोसिएशन आमकां मेळ्ळें ते असोसिएशनान देखून आमकां हे सगळं देवा पासून ऐकूकय करूकय म्हणूकय सगळं आमकां देवान मेळ्ळें जीब आमी युटिलायज करता सांगत आहे. आणि येत हांगा आमगेले सूर्य भगवान हे सूर्य भगवानाने मोमेंट सूर्यदेवाने 4 वैराज मार्तांड हिरण्यगर्भ 3 आणि का वैराज मार्तांड हिरण्यगर्भ. The total material body for all living entities. So सप्तांगे सूर्य नाजला आमकां इतली दिकवे जाता न्हय आमकां कांय दिकवे जमना न्हय आमकां जीव मेळका जाल्यार रीच सनरायज जावंका सनरायज नातिना आमकां कांय जीव मुखार वचून ना. तशीच ही इज एंटर्ड इन द अंडा म्हळ्यार हिरण्य अंडा हे ब्रह्मांडा भितर तो आयलो ते देखून ताका नांव मार्तांडा म्हणून सांगता न्ही. हिरण्य भूमंडला शेल्ल पुट्टोन सूर्य भितर आयलो ते देखून ताजे नांव मार्तांडा म्हणून सांगता न्ही. ताका कोण ही रिसीव हिज मेटेरियल बॉडी फ्रॉम हिरण्यगर्भा लॉर्ड ब्रह्मालो आनी पूत सन. ओके तळी सूर्य आमकां राती कांय दिकून ना जाल्यार दिसाक सगळं दोळ्यांनी दृश्टी पावंक जाल्यार आता हे सांगिल्लें अलोक वर्षा हांगा सूर्याची ना हांगा
सूर्यरश्मीन आलोक वर्ष अंत थंग काय दिक्वेन ना थंग फुल डार्क तळी अंत यमका ये भूमि भूमंडलारी सूर्याचे रश्मी पडली दिकुनो आमका उजवाड इत्ते कुट सग्ग म्हणू देव आमका मना कोरून दिता ताका वेकळांक नाव दृगीश्वरा दृगीश्वरा म्हण आमका सट्टांके दाखोवन दिता देखून ताका दृगीश्वरा म्हण लगीन सांगत आहे मागीर तागेन मोमेंट आमकां कळटा कशी कशी हें करता म्हणून आतां हांव सांगिलें अंतरिक्षारी तो आसा अंतरिक्षारी ते अंतरिक्ष म्हणून सांगिला रे हांगा अंतरिक्ष म्हणून सांगिल्यार तुमकां दिकूं येता न्ही ये मध्यम पोर्शन ते मध्यम पोर्शनांत ऑलमोस्ट ते अजूनचारी सालमाली द्वीपाउंचारी जावन येतलो मागीर तुमकां तागेलें उत्तरायण दक्षिणायन म्हणून सांगू कळटा न्हय उत्तरायण म्हणून सांगिल्यार सूर्यालें उत्तरार वता दक्षिणायन उत्तरायण सूर्या मोमेंट फ्रॉम कॅप्रिकॉर्न टू जेमिनी हांव सांगता उत्तरायण तागेन मोमेंट कॅप्रिकॉर्न हे कॅप्रिकॉर्नार दुखून तो हांगा येता म्हळ्यार मकर मकर राशीर दुखून सूर्य हंगस ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಜಮಿನಿ ಮಿಥುನಾರ್ येता तळी हंग कशी म्हळ्यार मगर राशीर तुकून तो स्लो जावन मूव जाता सगळ्यांना स्पीड उण तळी ती म्हळ्यार हंग सगळं आमकां दीस चड येतालो मागीर हंग चोण 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 येतालो राती उणय आसतली आमकां कळटा न्हय थोडे म्हळ्यार days are more and nights are small short तशी हांगा तुकून तशीच हेल्थान तुकून तो हांगा येता ये सायडा येता हांगा ती करता हांगा येता तशीच हांगा स्लो जाता हांगा स्लो जावन हांगा पावना फुडें तुला लिब्रा दिसा पावना फुडें तुला आनीक मेष हे मेष आनीक तुलारी डे एंड नाईट इक्वल जावन येता ताजे फुडें जावन येता म्हळ्यार हे राती चड तळी राती चोण दीस उण जावन येता तागेन तशी ऑलमोस्ट तुला तुकून तो येवनु तुला वृश्चिक धनु मकर हांगा सगळं आमकां चड शेळवोत मेळटलो तळी म्हळ्यार तागेले डेस उणे ताका ओग्गी ओग्गी काळूक जातलो आमकां तें सगळं प्रॅक्टीस आसा न्हय तातूंत हेका लागून आमकां हें पिक्चर मनाक करुयात ऑक्टोबर नोव्हेंबर तुला म्हणून सांगिल्लें
अक्टोबर नवंबर वृश्चिकामला नवंबर डिसेंबर धनु म्हणून सांगलारी डिसेंबर जानेवारी ये टाइम सगळं सूर्याक राती चेडी दिस ऊन तो हंग तशी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून हंग सगळे ना पडे तगेले डेज आर मूव तगेने नाइट ऊन ये बाकी ये छान जाम नागपूर का जलंत आमगेले पंचांग सगळं आम्ही चोयताय नव्हे तवळी कशी की सूर्य स्थान खते नक्षत्र तागे खंच खंच नक्षत्र तो तागे एफेक्टस ते सगळं कमन नागपूर का जलंत ते मात्र हांव जस्ट तुमका ये इंग्लिश मंत मनांको रुजानु हांव ये घाले मात्र मागीर तागेने सूर्याने 5 वर्ष सॉरी 5 names of the year म्हणून सांगितलं the time taken by the sun to pass completely through the antariksha earthly plane ari tana gunem chaka taga आद्यम तगेन स्पीड तकीत तगेने स्पीड स्लो क्विक मीडियम on the earthly plate ते मानसोत्तरा मौंटेनरी तकनाव संवत्सरा परिवत्सरा इडावत्सरा अनुवत्सरा वत्सरा तशी तगा तगेल स्पीड तकीत तगेले तगना वइन चेंज जाता संवत्सरा परिवत्सरा इडावत्सरा अनुवत्सरा वत्सरा तशी सांगत आहे तका मागीर इथे तगे हे इथे कोण तका वर्शिप करता ना जाल्यार ते लगेन आमकां चोव्या लॉर्ड नारायणाची सन गॉड जानु लॉर्ड नारायणाची मागीर ओरिजिनल कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन जानु अंतु ये केल्या सगळं सेजस ताका पांय पडताय मागीर ताका तगेले व्हीलाक 12 पार्ट्स केन्ने 12 पार्ट्स केन्ने मागीर ते सीझन्स ऋतुकळ 2 मासाचे ऋतुकळ ऋतुकळ म्हणून सांगते न्ही ऋतूस ऋतूस केल्या मागीर तो आमकां हीट एंड कोल्ड दिता मागीर उजवाड दिता मागीर आमगेले सगळ्याटांकय आमगेले जीव जालांक सगळ्याटांकय आमगेले अजेरी ते प्रवर्तीची करू नाजाल्यार हे करू जीव मुखार व्हरू आशिल्लो जीव तो दिता मागीर आमी कर्म करू आशिल्ल्याने सगळं तो आमकां सपोर्ट दिता मागीर हांगा एक लागीन आसा हे सूर्य देवाले व्हीला मूव जाता तशीची सांगत आहे ती म्हळ्यार आमगेल गायत्री म्हणून सगळे ताका प्रार्थना करताय आमकां सगळ्यांक कळटा सूर्य गायत्री म्हणटाय तशीची गायत्री मंत्र तेंची ताका भूर्भुव स्वः ते 48 मुहूर्त 48 मिनिट्स 48 सारी तो एक घर कड़े
ट्रॅव्हल करता म्हणून सांगत आहे. 48 minutes. Travel through the four residents. Four residents सांगितल्याने हंगा पिक्चर दाखयता मग हे चारी घर म्हणून सांगितल्या री एक देवधानी सौतारी एकडे संयमनी सॉरी देवधानी इष्टारी संयमनी सौतारी मागीर वेस्टारी निमलोचनी आणि नॉर्थारी विभावरी तवळी त्यांच्या आर्यसयेची मानसोतरा माउंटेन मानसोतरा माउंटेन ते सूर्याले ऑर्बिट तो अशी घुमतास ते एके सायडा तुकुनु अनेक सायडा पंचाक तो शरिकीम सांगताई स मणिकूर जाय म्हणत अजेरी हे सांगिल मट एक मुहूर्त म्हणून सांगत आहे. एक मुहूर्त त्याचे स्पीड देव ते सूर्यान स्पीड आता सांगत आहे हंगा मुहूर्त आणि ते ट्रॅव्हलिंग एक घरकड तुकून अनेक घरकड वचुका जलारी ताका उतुले घटिकास म्हणून सांगत आहे. ते एक घटिका म्हळ्यार 15 मिनिट किता 15 मिनिट्स 1 घटिका 15 मिनिट्स तावळी 24 घटिकास जाय तावळी 6 hours काढताने एक घरकड तुकून म्हळ्यार विभावरी तुकून ताण देवधानी उचुकोड देवधानी तुकून संयमनी उचुकोड 6 hours तावळी आमका कळता 24 hours आमका मेळटा. एक क्वार्टर म्हणजे एक क्वार्टर ताण कंप्लीट करकाले 95.1 million योजना ट्रॅव्हल करता. हे नंबर्स काय हे कोरकान काम जस्ट सांगता हे 6 hours पास कोरका जाल्यार 95 योजना 95.1 million योजना 95.1 million योजना ताणे एक स्थानार तुकुनु ये देवधानी तुकुनु एके पॉइंट ये 4 पॉइंट 4 घर असे ते घर कडे एक लेंक पास कोरका जाल्यार ताणे ताका तितलें टाइम जावका सांगता. मागीर एक हे सांगत म्हळ्यार आमकां हे दिक्कू येता जाल्यार हे सಣ್ಣ तागेले रोथू नाल्यार चॅरियट म्हणून सांगिल्यार के दवड असं म्हणलं गेंतनी बुकारी भागवतार सांगता कॅरियेज ऑफ सन गॉड चॅरियट इज 3.6 million long 3.6 million योजना लॉंग. इमॅजिन करू जाता त्या सूर्याचे चॅरियट सूर्याला तेरू त्या तेराचे साईज 3.6 million योजना लॉंग and 0.9 million योजना वाईड. इतले हॉड अस ते ते मात्र नाही ताका 7 घोडे असे ते 7 घोडे हे सूर्याक ते गायत्रीचे एक पार्ट म्हणून सांगत आहे. वेदिक मीटर्स म्हणून सांगत आहे. ओके ते वेदिक मीटर्स असे ताका छंदस निष्ठुप अनुष्टप मागीर तशी असता 7 घोड्याक 7 नांव. ओके तेंच्या हांव ते कोण धांवडायता अरुणदेव ते अरुणदेव कशी म्हणून सांगिल्यार तो सूर्याच्या बेसाल न्ही का मागलान धांवडायता. आता धांवडावका कोण ड्रायव्हर मुखार चोवन धांवडायता तो धांवडायता कशी म्हळ्यार तो सूर्याक चोवन बेसाला आनी का घोड्या मागलान धांवता मुखार धांवताय तो मागलान चोवन बेसाला. तशी सगळ्या तागेला अरुणा वाचस
sun god only. He is controlling horses. He looks backward towards the sun god. So Surya Chaitanika, Tomaglan Surya Chombesalnika, Altantu, Godian Dhardaita. मागीर ताका सांगत आहे तुम्हारी ताका कोण कोण प्रार्थना करताय थंगा वाली खिलियास म्हणून सांगत आहे साठी सासू मुनिवर्य साठी सासू सेजस तन्नी वाली खिलियास म्हणून सांगते नी तांगेन सायस म्हळ्यार तांब सायस तले तांब सायस मनशान तांब की देवान तांब म्हणून म्हाका चोवंका तें डावट म्हाका एनिवे अंग बरयन्या भागवतार बरयन्या तंब सायस हे तंगेन तन्नी मुखार वता ते मुखार तुम्ही इमॅजिन कराय आम्ही दिकूचे सूर्य उंचार मळबार दिकूचे सूर्य एक्चुअल सूर्य होच सूर्य ये मानसोतरा माउंटेनारी तो कशी वता म्हूण तगे मुखारी 60 जन मुनिवर्य गायत्री नाइल प्रेयर्स सगळं सांगून अशी मुखार वताय आणि का बाकी गंधर्व अप्सरस नागास यक्षास राक्षसास देवास आणि सगळं ग्रुप जाऊन डान्स करताय गीत म्हणताय गंधर्वास डान्स करताय सॉरी गीत म्हणताय मागीर कीर्तन करताय नागास नाचताय आणि सगळं शिकोवन अशी तो अशी सर्क्युमुलेट करता मेरूक सर्क्युमुलेट करता तेंत हाजेर बरयन्या आणि का तो भूमंडलाचेर भूमंडलारी केदनाय भूमंडलातून तगेने केदनाय तो ट्रॅव्हल करता 95.1 million yojana at the speed of 2 kilo yojana and 2 crosas. 2 cross म्हणून सांगितला रे क्रॉशा म्हणून सांगितला 0.5 योजना म्हणून सांगत आहे दावली अशीता या सूर्याला मोमेंट म्हणून सांगत आहे या चॅप्टर 21 नांदू सूर्यान मोमेंट शिता म्हणून सांगत आहे तशी आयचे हे सूर्याले रथ 13 पासून सगळं आम्ही हांगा हे केलें मागीर तागेले व्हीला पासून सांगिल्लें मागीर कशी ध्रुव एक पॉइंट हांव सांगू विसरनी हांगा ध्रुव लोकांत तागेले आनी एक पॉइंट हे अशी घुमता न्हय तावळी हे एक्सिस म्हूण सांगचें ते वाऱ्याचे एक्सिस नंतर हांगा कोण बड्डी घालून मांदून नाल्यार हांगा दंड घालून मांदून दवरलो ना ते हाजे उतले योजना ते वाऱ्याचे पावरांत तो मुखार वता ते वाऱ्याचे एक एक्सिस सरीशी तुतले फोर्स ते फोर्साचे एक बड्ड सरी आसा ताका ते कशी ते बॅलन्स करता म्हणून आमी चोवंका नंतर हे पिक्चर न्हय हांगा पिक्चरा एक इम्पॉर्टन्स दिना पक्ष हाऊ ही इज रोटेट he is circumulating on that मेरू ते मेरूचे सुट्ट करता तो हे अक्का मानसोतरा माउंटेन उंचावयल्यान तो मेरू हे करता तशीच तो हांगा ये एक सायडाक उजवाडे ना बडे आनी एक सायडाक काळुकू थंयत म्हळ्यार ते आमी शिकिल्ले आसा न्हय केळकारी दिक्कू येता आमकां पंजुरारी अस्तमीत जाता नाल्यार सनसेट येता एट द सेम टायम तुज्या ऑपोसीट आशिल्ले मेरूच्या ऑपोसीट आशिल्ले सायडाक काळुकू आता हांगा डे येता जाल्यार युएसान सगळं काळूक आसतलो नाजाल्यार हांगा काळूक आसतना युएसान सगळं एक्झॅक्ट ऑपोजिट थंगा तशीच हांगा भूमंडलांत तशी सांगत आहे एकडे
डे येता हांगा मिड डे येता हांगा सनसेट येता हांगा काळूक येता म्हण तेंगी तागे जस्ट ऑपोजिट वेस्टारी काळूक कसतलो हांगा सनसेट नॉर्थारी सनसेट दिकू येता सनरायज इस्टार दिकू येता मागीर हांगा सावथांतूय ताका मिड डे जावन दिकू येता नॉर्थ पावना फुडें सनसेट जावन दिकू येता कळ्ळी हागे वेस्ट आयत म्हळ्यार ताजेले जस्ट ऑपोजिट आसले एरिया नाईट जावन दिकू येता तितलें सगळं हे सूर्या पासून आयच्या क्लासा म्हाका सांगू आसा आनी बाकी येताने बाकी उणवणे सगळं चॅप्टरांतूय उणवणे सगळं सूर्या पासून सगळं येताने मुना पासून सगळं येताने तें सगळं आमकां लागीं चॅप्टरान शिकूं आयचे क्लास येदायलो हांव हांगा स्टॉप करता थँक्यू हरे कृष्णा तुमकां इथे डाऊट आसल्यार आमी सांगूयात निवंगुयात